श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं. यूथ ऑफ GSBचे पूर्व वीक्षकांकೈ मिगेले हृत्पूर्वक नमन. आयचे टॉपिक जावन आसा फोकस. फोकस पूरा जनಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು सर. खंयचे एक फील्डान तूं सक्सेस मेळका म्हण जाल्यार रे फोकस इज वेरी इंपॉर्टंट, वेरी एसेंशियल. एक सुवे भितर सूत घालचे दुखून एक रॉकेट डिझायन करचिताय प्रति एकांतू खंयचे एक फील्डान तूं सक्सेस आमकां मेळका म्हण जाल्यार फोकस इज वेरी इंपॉर्टंट. चेडवांक वर्किंग जनाक पुराय खंयचे पुरा जनाकय सಣ್ಣ चेडवां तुकून प्राय जाले बरें पूरा जनाकय आमकां लायफ एक मिनींगफूल जावन एक लीड करता म्हण जाल्यार फोकस इज वेरी इंपॉर्टंट, वेरी एसेंशियल. फोकस म्हणल्यार कशें खंयचे एक आमी करचे कामान तूं वरलेल पुराय एक्सक्लूड करून वरलेल पुराय वृत्ती आमगेले फिलिंग्स सेन्सेशन्स आयडियास पुराय सायडा दवरून खंयचे एक अंतू आमगेले फुल अटेंशन जावन आसल्यार ताका फोकस म्हण म्हणटाची. आतां फोकस आनी कॉन्सन्ट्रेशन हे एकच वा एकच न्हय, थोडे डिफरन्स आसा फोकसाक आनी कॉन्सन्ट्रेशनाक. फोकस म्हळ्यार आतां फॉर एग्जाम्पल सनरायज पुरा कडेन वता आसा ते एक रिफ्लेक्टर घालून एक कडेन आमी ताजे डायवर्ट करता आसची ताका फोकस म्हणटाची. ताजे येद्रा एक लेन्स दवरले आनी एक पॉयंटारी ते कॉन्सन्ट्रेट एक पेटयले म्हण जाल्यार ताका कॉन्सन्ट्रेशन एक पेपर दवरले म्हण जाल्यार ते जळटा. सो कसलाके डिफरन्स म्हणल्यार लायफान तूं फॉर एग्जाम्पल आमकां केलो पुरो आयडियास आसता आमी शिकून आसताची. एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर आसता, सॉफ्टवेअर कशें डेवलप करचें म्हण गोत आसता. कोण एक प्रोजेक्ट घेवन येता पुरो इनपूट घेता ते फोकसार डेवलप करता. फोकस जावका थंय पुरो अंडरस्टँड करून ते प्रॉब्लम सॉल्व करच्याक आनी एक डिझायन करूंक आमकां फोकस जावका. बट फस्ट टायम कंप्युटर कोण ते फायंड आवट केल्लेले, कोण डिस्कवर केल्लेले, ते कोण डिझायन केल्लेले तांकां जावका जाल्यार कॉन्सन्ट्रेशन. कसं आयडिया ना कशें की एक एब्स्ट्रॅक्ट आयडिया कोण ते डेवलप करून कॉन्सन्ट्रेट करून वेन यू कॉन्सन्ट्रेट नेचर रिवील्स. सो ताका कॉन्सन्ट्रेशन म्हण म्हणटाची. एक घर बांदूका आज आमकां आयडिया विंगडान घर बांदिला वी आर जस्ट आमी ताका थोडे मॉडिफाय करून आमगेले आयडियास घालून आमी घर बांदिता आसची ताका फोकस जावका. बट एक खंय खंयचे आकाशार घर बांदिता आसची कशें की एक इनविसिबल एक आमकां एक वस्तू सोदून काडका ते घर बांदूका जाल्यार एक मेटेरियल सोदून काडका. एक उदकांत कशें कीचे एक घर बांदूका जाल्यार एक मेटेरियल आमकां येदोळ ते नातिले कशें की सोदून काडका हाका कॉन्सन्ट्रेशन जावका. एक नवे मेडिसीन सोदून काडका डॉक्टर्सांक अशी तांणी आयलींची पेशंट येवन कशें की प्रॉब्लम सांगता तांकां सोल्युशन दितांची वखद दितांची फोकस पावता. बट नवे एक कशें की सोदून काडटना नेचरान तूं खंयचे नवे सोदून काडटना आमकां जावका कॉन्सन्ट्रेशन. बट जनरली आमकां जावका फोकस. आतां फोकसाक मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आतां सांगता म्हण जाल्यार आमगेले फर्स्ट वी हॅव टू अंडरस्टँड आवर ओन मायंड. पतंजली योगसूत्रान तूं पतंजली मुनीन आमकां जनरली आमकां 5 स्टेट्स ऑफ मायंड आमकां नॉर्मल ह्युमन बिंग्साक आमगेले मायंडाक 5 स्टेट आसा म्हण सांगतांची. फर्स्ट तांतू 5 स्टेट्सान तूं खंयचे खंयचे आमकां एफेक्ट जाता आमकां फोकसाक कॉन्सन्ट्रेशनाक कसं जावका ऑब्स्ट्रक्शन कसं म्हण सांगून आमकां फर्स्ट कळ्ळें म्हण जाल्यार फोकस कशी हाडो येता म्हण सांगून कळचें सुलभ. ते 5 स्टेटान तूं वन एक मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त आनी एकाग्र हे निरुद्ध पंचाचे 5 स्टेट्स ऑफ मायंड सांगतांचे पतंजली योगसूत्र स्पेशली फॉर स्पिरिच्युअल एस्पिरंट्स कोणाक सेल्फ रियलायझेशन जावका ते गोल आसा गॉड रियलायझेशन गोल आसा तांगेले खातीर. बट आमी डेड्यूस करून डे टू डे लायफान तूं समेत आमी पतंजली योगसूत्राचे कसं मायंडा बग्गे सांगला. दॅट्स द वेरी ब्युटिफूल अँड वेरी इंपॉर्टंट टेक्स्ट टू स्टडी आवर ओन मायंड अँड बॉडी कॉम्प्लेक्स. आतां तांतू भितर फर्स्ट फोकसाक एक एफेक्ट जावचे आमगेले मूड स्टेट ऑफ मायंड म्हण म्हणटाचे. मूड स्टेटान तूं आमकां आलस्य अविरती निद्रा हे पुरा मूड स्टेट म्हळ्यार एक डल स्टेट तमो गुण प्रधान. आक्का वेरियस रिजन्स आसच्या पुरो आमगेले आमी फूड खावचे आसच्या पुरो न्हीद नाशी आसच्या पुरो
जो ओवर इटींग गोल नाशी रपचे लायफांतू फिजिकल एक्सरसाइज करनाशे रपचे जावक दिल तितले उद्दा पिनाशे रपचे जो पर्सनालिटी इट्सेल्फ मस्त एक एंगर ईर्ष्या जेलसी ये पुरे कोणाल भितर आसा ये पुरे एक पुरे एफेक्ट जाता मायंड सो ये मूड हा स्टेट ऑफ मायंड म्हण म्हणटाची दीस आनी नेक्स्ट आमी सांगता म्हण जाल्यार क्षिप्त म्हळ्यार टू मेनी इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डेड विथ इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ आवर सोशल मिडिया जो पेपर न्यूज TV हे पूरा पळोवन अगत्य नात्य म्हळ्यार आमकां अगत्य असो नाश जावो टू मेनी इन्फॉर्मेशन्स आर देर इन द मायंड सो स्वामी विवेकानंदा इज तांणी एक ब्युटिफूल एग्जाम्पल सांगता हाका क्षिप्त मायंडाक मायंड म्हणल्यार एक मांकडा समान म्हण सांगून तांणी सांगता बरी एक मांकड न्हय त्या मांकडा एक 100 रुपये वयल्यार कसो जाता कशें एक्ट करता ते मांकड ताजे नंतर ताका एक चेळ चाबले म्हण जाल्यार कशी आसता ताजी अवस्था ताजे नंतर ताजे भितर एक भूत चली म्हण जाल्यार कशी आसता ताजी अवस्था सो अशी आसता आमगेले मायंड म्हण सांगून मंकी मायंड म्हण सांगता तांची रजोगुण प्रधान हे क्षिप्त म्हण सांगिल्लें एक सासम काणू उडयलावरी म्हळ्यार एक खंयचे एक कडेन तुकून एक कडेन जंप करताच हे मायंड सो इट इज हे समेत आमकां फोकसाक हे भारी ತೊಂದರೆ दिता ये स्टेट ऑफ मायंड खंयचे एकांतू कॉन्सन्ट्रेट करूं जायना हमिंग बर्डशी हे फ्लावरा तुकून एक फ्लावरा उडला वरी उडता आसता खंयच्यांतू एकंतू कॉन्सन्ट्रेशन आसना सो हे हाका एक मस्त पुरे रिजन्स म्हळ्यार हेच आमगेले मेन कसं म्हळ्यार आमगेले टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन सो मेडिटेशन जो प्राणायाम हे ते पुरे लास्ट येता कसं आमकां हाका सोल्युशन आसा म्हण सांगून दीस हे एक आनी एक स्टेट ऑफ मायंड आमगेले हाका क्षिप्त म्हण म्हणटाची आनी एक क्षिप्त स्टेट ऑफ मायंड सो रजोगुण प्रधान मंकी स्टेट म्हण सांगून म्हणटाचे हाका सायकोलॉजिस्ट सो आनी एक नेक्स्ट कसं म्हळ्यार विक्षिप्त म्हणून नॉर्मली आतां आमी प्रति एकल्यान आसचे विक्षिप्त जो मूड स्टेटांतू आसताचे मोस्ट ऑफ अस सो विक्षिप्त स्टेटांतू खंयची एकच वयर बटरफ्लाय स्टेट ऑफ मायंड म्हण म्हणटाची खंयची एकच वयर आमकां एक प्रिऑक्युपायड जावन आसताची खंयची एक वरी ते म्हळ्यार जनरली नॉर्मली आमी आसचे हेच स्टेटांतू विक्षिप्त स्टेट केलो मोस्ट ऑफ द टायम सतोगुण प्रधान आसल्यार समेत मोस्ट ऑफ द टायम वी आर हॅपी शांत जावन आसताची आमी करचे कामारी कॉन्सन्ट्रेट करूं जाता आमकां बट कसन की एक विपरीत परिस्थिती आयली म्हण जाल्यार आमगेले कंप्लीट आमकां मेंटल बॅलन्स वता ताका एक ब्युटिफूल स्टोरी आसा एक झेन मास्टर आसता ताणें कॉन्सन्ट्रेशन आनी फोकसा खातीर चेडवांक पुरो आर्चरी शिकयता आसताची सो एक चेल्लो भारी बुदवंत आसता आर्चरींतू सो मास्टरान कसो सांगल्यार ते तो चेल्ल्या फॉलो करूं जाता कसं शिकयता आसता म्हळ्यार टीचर एक एरो मारनू ते एक रुक्का मारनू कडेन आनीक एरो पेटोवन ते फस्ट मारलेले एरो स्प्लिट करचे हे एक टेक्नीक शिकयता आसता हे चेल्लो भारी बुदंतू आनी ताका थोडे इगो समेत येता हांव टिचरान कशें शिकयलें की म्हगेले मास्टरा बरीची म्हाकाय कळटा म्हूण सांगून सो अशी वतना ते टिचराक कळटा टिचराले कामाचे चेडवांक इगो आसल्यार ते काडचे सो तांणी एक माउंटेन एरियाक आपोवन व्हरता आपोवन व्हरून एक 2 गुड्डा मध्य खडोच एक हे आसता घरत ताजे एक रोक पोण आसता सो मास्टर ते वता ते हाजे फोंडा मध्य ते रोका वयर राबता एक आनीक रोक पळोवन बाण मारता आनी बाणान ते ब्रेक करता आनी स्टुडंट आपयता स्टुडंटा वच्चाक जायना इतलें भित्त म्हणल्यार ते पळोवन म्हळ्यार तो पडलें म्हण जाल्यार तांतू ते वांचे चान्स ना सो कंप्लीट तागेले बॅलन्स मेंटल बॅलन्स तो लूज जाता मस्त म्हळ्यार थंय शरणागती जाता त्या गुरूक म्हण सांगून सो व्हेरी इम्पॉर्टंट आमगेले बॅलन्स आमी दवरचे सो क्षिप्त आनी विक्षिप्तांतू एक चूर आमगेली परिस्थिती चेंज जाल्ले कशें की एक व्हड अनाहूत कशें की जाल्लें आमगे लायफांत म्हण जाल्यार थंय आमकां फोकस वता सो नेक्स्ट आसूचे एकाग्र स्टेटांतू आमकां कंप्लीट कॉन्सन्ट्रेशन आमगेले मायंड काम जावन आसता इंटलेक्ट शार्प जावन आसता आनी आमगेले हृदय जो आमी कशें अवेरनस म्हणटा की ते काम जावन आसता
सो आमकां कसं आमी काम करता म्हूण लेखता की तांकां आमकां फुल्ल फोकस येता म्हूण एकाग्र स्टेट ऑफ मायंडाक. सो हे एक योगाचे योगा ಅಂತೂ एक ಭಾರಿ एक उत्तम एक उन्नत स्टेट कಡೆ लास्ट स्टेट ಅಷ್ಟೇ निरुद्ध म्हूण सांगून. सो हे ते फायनल स्टेट योग चित्तवृत्ती निरोध म्हूण सांगून योग चित्तवृत्ती निरोध म्हूण पतंजली मुनी सांगताची ते लास्ट स्टेट म्हळ्यार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ಅಂತೂ म्हळ्यार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जाता ऑब्जेक्ट एक व्हरता जो सब्जेक्ट एक व्हरता ते वृत्ती ज्ञान वचून वस्तू ज्ञान येता. सो इट इज हायेस्ट स्टेट इन योगा ಅಂತೂ. सो ते आमकां आत्तां योगा हे फोकस आसा ते आमकां अगत्य ना. सो नॉर्मली कोण स्पिरिच्युअल लायफ आसची कोण आत्मज्ञान खातीर सेल्फ रियलायझेशन जो गॉड रियलायझेशन खातीर कोण ट्राय करता आसची तांणी पुरो हे पुराय तांकां तांगेले ಅಂತೂ येता तांणी प्रॅक्टीस करता जाल्यार विशय हे पुराय आमगेले हे 5 स्टेट्स ऑफ मायंड. सो हे 5 स्टेट्स ऑफ मायंड ಅಂತೂ आतां एक फोकस इम्प्रूव करता जाल्यार कसं करता म्हूण सांगून हांव सांगता. नेक्स्ट एक 4-5 पॉयंट फोकस इम्प्रूव करचे. सो फस्ट आमगेले ಅಂತೂ भितर आसूचे आमगेले अवेरनेस ಅಂತೂ आमगेले प्रज्ञे ಅಂತೂ कसं आसा म्हणल्यार आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट फोकस आक. सो हांतू भितर आतां ऑलरेडी सांगला वरी अवेरनेस तशेंच आमगेले तेच आमगेले थॉट जावचे तेच आमगेले फिलिंग्स जावचे तेच आमगेले एक्शन जावन कन्वर्ट जावचे. सो कसं आमी अवेरनेस ಅಂತೂ कसं फूड इंटेक आमी सकाळ तकून रात्री ताई आमगेले अवेरनेस ಅಂತೂ कसं आसा आमगेले दोळ्यान पळोवचे जेवो कानान आयकूचे जेवो आमी कसं आमी घालता आसचे अवेरनेस ಅಂತೂ. दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट फोकसाक अगत्य नासलेले विशय म्हणल्यार आमी आतां अगत्य आसा आमकां कसं न्ही सोशल मिडिया जेवो आतां मोबायल यूज करपाची जाता बट आमी ताजे स्लेव जावन आसचेनाचे कितले आमकां जावका तितलेच आमी घेवचे ते एक इट्स वेरी इम्पॉर्टंट. सो आमी मोस्ट ऑफ द टायम आमी कसं करता म्हणल्यार ऑफ करून दवरताचे जेवो सायलेंट मोडार जेवो एरोप्लेन मोडार जेवो घालून दवरताची अगत्य नासलेले तेन्ना अगत्य आशिल्ले तेन्ना ते आमकां कळना केन्ना कितले आमी यूज करता खंयचे आमी घेवका कितले आमकां अगत्य आसा कितले म्हणल्यार खंयचे हांव सायडाक करता म्हूण सांगून. बिकॉज लायफ इज वेरी प्रेशियस आमकां टायम आसूचे मस्त उणें ते शिकचे टायमार जेवो काम करचे टायमार जेवो आमी ते वेस्ट केले म्हणजे जाल्यार इट इज डेफिनेटली गोईंग टू हेल्प द क्वालिटी ऑफ आवर लायफ. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कसं म्हणल्यार गोल सेट करता. एक गोल सेट केले म्हण जाल्यार चेडवान जो व्हडल्यान जो कोणी जो गोल सेट केले म्हण जाल्यार इट्स इजी फॉर अस फॉर टू फोकस. एक पटी गोल सेट केले म्हण जाल्यार ताजे नंतर आमी विल्ल सो बुद्धीचे दोन पार्ट आसा एक विवेक म्हण सांगून म्हणटाची डिस्क्रिमिनेशन पावर विवेक आनी एक विल्ल म्हळ्यार संकल्प. एक संकल्प केले म्हण जाल्यार ते ताका स्टीक जावच्या खातीर सकाळी 5 o'clock उठयता आज हांव एक्सरसायज करता योगा करता आज कसं न्ही आमी एक इतले हांव वाजिता हे केल्यार सी टू इट दॅट यू ते एक करपाची ते यू स्टीक टू इट म्हळ्यार एक पटी आमी विल्ल एप्लाय केले म्हण जाल्यार ते सोल इंडिपेंडंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल सर्कमस्टन्स ते विल्लाक धरता. सो दॅट इट्स वेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी फिक्स ए गोल अँड टेक willpower आमी यूज करचे इज वेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट आमकां ऑब्जर्वेशनाक इम्पॉर्टंट आमी फोकसाक इम्पॉर्टंट आशिल्लें ऑब्जर्वेशन. आतां कसं न्ही एक पळोवचे भितर आमी ऑब्जर्व करचे ऑब्जर्व करून रिसेप्टिविटी मायंड थोडेक आमी फ्री दवरपाची जाता. टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन ना म्हण जाल्यार मायंड फ्री आसता आनी कोणी एक कसं न्ही करतना आमी ऑब्जर्व करचे ते रिसेप्टिविटी आनी एनालिसीस हे तीन जावंक आमकां फोकसाक ऑब्जर्वेशन रिसेप्टिविटी एनालिसीस स्पेशली आमी चेडवांक सांगून दिवका जाल्यार विशय ऑब्जर्वेशन रिसेप्टिविटी एनालिसीस. सो आनी एक अनेक इम्पॉर्टंट हे इतली येवका म्हण जाल्यार आतां ऑब्जर्वेशन रिसेप्टिविटी एनालिसीस आनी कोरका म्हण जाल्यार इम्पॉर्टंट थिंग तांकां एक इंट्रस्ट आसता कोणा जाल्यार आमी करचे कामांत इंट्रस्ट आसला मात्र आमकां करूं जाता नातल्यार आमकां जावं जाल्यार तितले रिजन्स प्रोक्रेस्टिनेट करूं मेळटा.
इंटरेस्ट आमी चिता जे कसं एडवांटेजीस कसं आमगे लायफ आतां जिनिमिती कसं आमकां चांग जाता हे आमकां कळल्यार मात्र ते टॉपिका वयली इंट्रस्ट येता ते इंट्रस्ट आसल्यार मात्र आमकां ते फोकस करूंक हेल्प करता ताकाच आनी एक इम्पॉर्टंट कसं म्हणल्यार रोल मॉडेल एक रोल मॉडेल आमकां लायफान तूं प्रत्येकल्यांक आसता आतां स्पिरिच्युअलान तूं आसल्यार जो चेडवांक काम करतल्यांक कोणी प्रोफेशनल्सांक कोणा जाल्यार एक रोल मॉडेल आसपाचेच लायफान तूं ते इट हेल्प्स एक फोकसाक आमकां गोल सेट करूंक इंट्रस्ट येवच्याक आमगे सब्जेक्टान तूं हे पूर आमी हेल्प करता हे हेल्प करता आमकां आनीक इम्पॉर्टंट हे कसं म्हणल्यार पर्सनॅलिटी डेवलपमेंट एक पर्सनॅलिटी म्हणल्यार ते सांतकून आमी एक लायफाचो गोल कसो लायफ मस्ट बी मिनींगफूल लायफ मस्ट बी पर्पजफूल हे दोन्ही एक आमगेले लायफाचे एक गोल आमी सेट करपाचीच आमी इतले इम्पॉर्टंट ह्युमन लायफान तूं इट शूड बी मिनींगफूल एंड पर्पजफूल एंड वी शूड हॅव ए हॅप्पी लायफ एक हॅप्पी लायफ जावका म्हण जाल्यार आनेकल्याक वी शूड विश अदर्स हॅप्पी आनी एक मॉरल परफेक्शन हे आसा म्हण जाल्यार एक मस्त हेल्प जाता फोकस करूंक आनी मस्त पुराय रिजन्स आसा फॉर एग्जाम्पल न्हीद नाशी आसचे इन्सोमनिया म्हण म्हणटाची हे आमकां फोकस हे करता जायनाशी फोकस उणी करता तशी आमगेली हेल्थ लॅक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हे समेत आनी रूम केन्ना आमी वर्क करचे रूम केन्ना नीट एंड क्लीन आसता आनी मल्टीटास्किंग म्हळ्यार मल्टीटास्किंग म्हळ्यार मस्त काम करून नज म्हण न्हय एक काम करतना 100% आमी ताकाची एटेंशन दिवका हे केलें ते केलें एका टायमार तूं मस्त काम करचे समेत मल्टीटास्किंग म्हण सांगून आमी सांगताची हे समेत आमकां कश्ट जाता फोकसाक तशी आमगेली हेल्थाचे कसं न्हय बादस म्हण जाल्यार रिलेशनशीप इश्यूज फायनान्शियल प्रॉब्लम्स हे पुरे आमकां फोकसाक हे जाता बादक जावन आसता सो इम्पॉर्टंट थिंग इज एक डिपेंडन्स ऑन गॉड इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टंट वेन वी फेस टू मेनी प्रॉब्लम्स फोकसाक आनी प्राणायामा हेल्प्स अ लॉट केन्ना आमकां फोकस ना म्हण सांगून दिसता की एक 2 to 3 मिनिट्स डीप इनहेलेशन आनी डीप एक्झलेशन हे केल्लें म्हण जाल्यार फोकसाक हेल्प जाता इमिडिएटली देन मायंडफुलनेस टेक्नीक रायट नाव हे मोमेंटार आसचे हे मोमेंटार येवचे वापस हे मोमेंटार येवचे आत्तां हांव कसं करता बरलें सोण आत्तां हांव कसं करता वॉट इज माय बॉडी फिलींग नाव वॉट माय इयर्स आर हियरींग वॉट माय आयज आर सींग हे तीनय आमी निमगेले म्हण जाल्यार आमगे लागींचे इमिडिएटली वी कम बॅक टू द प्रेझंट मोमेंट दीस मोमेंट सो इट हेल्प्स अस अ लॉट mindfulness is a great technique to come back to आमगेले प्रेझेंट मोमेंट येवन फोकस करूंक mindfulness is a great technique आनी त्राटक म्हण आसा ते खंयचे तुमी अंत पळयल्यार नेट्टार पुरो पळयल्यार कशी ते ब्रिदींग त्राटक म्हळ्यार कशी अनाहता चक्रा वयरी आनी आज्या वयरी टिप ऑफ द नोज कशी हे करूं येता कॉन्सन्ट्रेट करूं येता म्हूण सांगून हे अंतू आमकां इंटरनेटार जो खंयचे एक योगा टिचर आला निमगेल्यार तांणी सांगून दितांची मेन चेडवांक तांगेले एक मायंड वॉच करचे नुत बैसून काम जावन एकडे बैसून मायंड वॉच करचे सानपणेर तुकून शिकयल म्हण जाल्यार फोकसाक मस्त हेल्प जाता प्रेयर आनी भजन हे समेत फोकसाक हेल्प करता डिसिप्लीन म्हालगड्यांक वयरी ते एक रेस्पेक्ट एक पाय दवरचे हे पुराय बिकॉज इमिडिएटली वी बिकम फ्री ऑफ आवर मायंड केन्ना आमगेले भितर ते एम्पथी आनी कंपॅशन हे लव हे हाडचे भितर वरलें कसकस डिस्ट्रॅक्शन आसा की आमगे लायफाचे हे ते पुराय वता सो इमिडिएटली आमकां आमी करचे कामान तूं फोकस करूं जाता सो मेन मॉरल परफेक्शन एक हॅप्पी लायफ विशींग एवरीबडी हॅपिनेस आनी ए लायफ ऑफ सर्वीस हे इतले जनरली हे इतले आसा म्हण जाल्यार इट इज इजी टू फोकस थँक यू